रमाकांत खलपाचे मांद्रे कॉमर्स आणि इकॉनॉमिक्स कॉलेजीक सरकाराक आता ग्रांट्स रिलीज करचे पडटले। आदले पार्सेकर सरकाराचो आदेश रद्द करून हायकोर्टान केस कॉलेजीच्या फावरात केल्या। ही कॉलेज पेडण्या सरकारी कॉलेजीकडच्यान 7 किलोमीटरा भितर आशिल्ल्यान शिक्षण धोरणाप्रमाण तिका ग्रांट्स दिवं नजो अशी भूमिका घेऊन पार्सेकर सरकारान ग्रांट्स बंद केले। आता हायकोर्टान त्या कॉलेजीचे ग्रांट्स एंड एड स्टेटस आशिल्ले तशें केला। रमाकांत खलपान निकालाचेर खोस उक्तायली। सरकारान आता जाता तितले बेगीन ग्रांट सुरू करतलो अशी आस्त ताणें उक्तायल्या। कोर्टान सांगले की जे अप्रुवल पहिले तुम्ही दिले ते कॅन्सल करच्या आधी नोटीस कित्याक दिली ना आमकां? खंयच्या कारणास्तव आमी तोच मुद्दो केल्लो न्ही। कारण कितें जालें की दिल्ली परवानगी तुम्ही काढून घेतात? जर कितें कारण आसता तर आमकां तुम्ही शोकॉज नोटीस कित्याक दिवंक ना? तर होच मुद्दो ताणें ग्राह्य धरलो की नॅचरल जस्टीस ती आसूंक जाय, ती जाली ना। आणि शिवाय अप्रुवल जेन्ना ताणें विथड्रॉ केले ते विथड्रॉवल त्यासाठी कारणां जी दिली ती फायनान्स मंत्रालयान अर्थ मंत्रालयान मान्यता दिवंक ना हे कारण लायिल्ले। आता अर्थ मंत्रालयाची मान्यता ही फक्त खर्च संदर्भात असता, म्हणजे ग्रँट दिवची वा ना दिवची, तुम्ही कॉलेजेस बंद करचे असो हुकूम कसो काडटात? दोन्ही मुद्दे आमचे ग्राह्य धरले आणि परत एकदा जुनी ऑर्डर रिस्टोर झाली, पुनर्जीवित झाली। म्हणजे अप्रुवल ऑन ग्रँट इन एड बेसिस हे हो जो सुरुवातीचो हुकूमनामो आसा जून 2012 सालचो तो पुनर्जीवित झालो। त्यानुसार आमकां आता ग्रँट देणे आता सरकाराक क्रमप्राप्त आसा आणि अप्रुवल देणे हे बंधन आता युनिव्हर्सिटीचेरय आसा। त्यामुळे आता ताबडतोब आम्ही फाल्यां तांची भेट घेता युनिव्हर्सिटीचे व्हायस चॅन्सलरांची आणि ती पहिल्यांदा आता कित्याक आता 2017-2018 हे शैक्षणिक वर्ष सुरू जाता रोखडेच, तर त्यासाठी आमकां अप्रुवल दिवचे आणि सरकाराकय आम्ही भेट घेवंक सोदतात आता मुख्यमंत्र्यांची वगैरे की ग्रँट इन एड आमकां जी तुम्ही सुरवातीक कबूल केल्ली ती दिवची आणि उर्वरित परवानगी सुद्धा आमकां दिवच्यो आर्ट्साचे वगैरे। यासाठी आम्ही सरकारकडे सुद्धा आता शिष्टमंडळ करून मेळपाचे आसा। दर्यादेगेर प्रायव्हेट जाग्यार कायमस्वरूपी हट्स, शेक वा रेस्टॉरंट चलोवपाच्या मागणेक केंद्रा कडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळटा। कळंगूटच्या आमदारान हो वेवसाय करतल्यांक तांची मागणी पुराय जावपाच्या वाटेर आसा म्हूण तो शेकवाल्यांकडे उलयलो। शेकवाले ताका मंगळारा मेळूंक गेल्ले। फायनली लॉजिकल एंडा कडेन पावत येयल्लो हो इश्यू आनी हांव मागता मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट न्यू दिल्ली हेचे कडेन म्हाजी मागणी आहा की जाता तितले बेगीन हे जे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आहा ते जाता तितले बेगीन तुम्ही फायनल नोटिफिकेशन हाडचे। आय वॉन्ट दिस नोटिफिकेशन final notification in the interest of the local population, in the interest of the fishermen of Goa, in the interest of the coastal inhabitants. कोस्टलाक जे लोक रावता आमचे गोंयकार जे धंदो घालून आहा, जे हार्ट्स घालून आहा, जे रेस्टॉरंट्स घालून आहा, प्रायव्हेट रेस्टॉरंट घालून आहा, हेंकां रिलीफ मेळपाक। आणि आता जे सीजन ऑफ जावपाचो आहा मे 30 तेंकां काडचे पडटा हार्ट्स, ह्यो तेंकां आनीक हार्ट्स काडच्यो पडच्यो ना अशें नोटिफिकेशन येवपाक जाय। दर्यादेगेर ऑक्टोबर ते मे म्हयन्या मेरेन तात्पुरते सिजनल हट्स, शेकां आनी रेस्टॉरंट घालपाक मेळटा। जून म्हयनो लागतकूच ते परत काडचे पडटले। शेकां उबारता आनी मोडटा म्हणल्यार तांकां ते बोल्साक परवडना। एकदां उबारता ते दुसरे सिजना मेरेन तशेंच दवरचे म्हूण तांणी विशय काडिल्लो। आमचे मॅटर एक NGT जातले, तेका लागून आमी मायकल सरा कडेन येयल्ले एक 4-5 म्हयन्या पयलीं गायडन्स घेवपाक तेंच्यांनी, आनी ते तेंच्यांनी बरे भशेन फॉलोअप केले आणि आयज ही आमकां ड्राफ्ट नोटिफिकेशन त्यांच्या प्रयत्ना ही आयज मेळिल्ली आसा आणि थोड्या दिसा भितर फायनल ड्राफ्ट एक 10-15 दिसा भितर मेळटली अशें तांणी आमकां आश्वासन दिलां। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते। कुठ्ठाळी वास्को चिखलीचो नॅशनल हायवे रुंदीकरणाच्या कामांक 8 घरांचे रोखडेच पुनर्वसन करतले म्हूण दाबोळेचो आमदार माविन उलयला। ह्या 8 घरांक लागून मार्गाचे रुंदीकरण उरिल्ले। ताणे PWD आणि लायटीच्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेवन हायवेचे इन्स्पेक्शन केले। लोक थंयच्यान भायर सरपाक तयार आसात, मात तांकां रावपाक व्यवस्थित घरदार जाय। गव्हर्नमेंटान आमकां खंय तरी जागा दिवचो, घर बांदून दिवची आणि मागीर आमची ही घर मोडची।
ना आमी खंय रावतली ना जाल्यार मदीं येवन मोडली बी जाल्यार सारकें तें तुमी पळोवचें आतां. आमची फॅमिली ज्यो आसा 1927 हांगा आसा आनीक आमी मागतात की ही जो पळय घरां सगळें वेवस्थीत दिवची सगळ्यांक रिहेबिलिट करपाक, कित्याक फॅमिलीज पयलींच्यो ज्यो आशिल्ल्यो 27 आतां मेरेन आतां जवळ 7-8 फॅमिली जाल्ल्यो आसा, तांकां वेवस्थीत घरां मेळची आनी तांकां हाजे पेक्षा जें घर आसा ताजे पेक्षा बेटर बरें घर मेळचें आनी वेवस्थीत तांचो सेटलमेंट जावचो इतलोच बाबुशान पयलीं हें दवरलेलो जागो आनी बाबूश म्हणजे मवीन आमच्या डेफिनेटली करतलो अशें म्हाका दिसता. 8 घरांचे रोखडेच पुनर्वसन करतले म्हूण दाबोळेचो आमदार सांगता. तो खंय तांकां दुसरी सुवात पळयता. Some problems have been encountered where people have to be rehabilitated. There is a underground cable of the electricity department which has been laid. So we have to work out solutions because several departments are involved, especially electricity and national highway. So we are in that process. Then comes also the problem of rehabilitation of people along the highway, as you have noticed. Somehow that area was not acquired and there is a bottleneck. How can you have a broad highway with only a small bottleneck? So which simply means those people have to be rehabilitated. Rehabilitation of this government simply means that they will get an alternate place, a better house to live, and they have to move from here. Fortunately, these people I have been able to convince them, and they have agreed to go to the alternate place, provided it is in Dabolim constituency, in Dabolim or Chikalim, preferably in Dabolim or Chikalim. We are working on the different sites. We will show them 1 or 2 sites, and then we will work towards the rehabilitation package. So this is what is being done here. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. घेऊया एक ब्रेक.